गोंय विधानसभेत एसटी खातीर आरक्षण शक्य ना ह्या राज्यसभा खासदार रामदास आठवलेन केल्ल्या विधानाचेर गोंय पेटून उठला. जाल्यार हो स्टेटमेंट गोंयच्या सीएमान करपाक लायल्लो काय कितें असो थेट प्रस्न मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान विचारला. जाल्यार आठवलेन हे विधान फाटीं घेत गोंयकारांची माफी मागल्या. गोंय विधानसभेत एसटी खातीर आरक्षण दवरप शक्य ना. गोंयांत एसटींचें पॉप्युलेशन कमी आसा. तशें सेन्सस डेटाय सांगता अशें रिपब्लिकन पार्टीचो महाराष्ट्रांतलो राज्यसभा खासदार रामदास आठवलेन सांगलेलें. वेंचणुकांचे फाटभुंयेर तो गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सदिच्छा भेटोवपाक येयल्लो खंय, पूण तेचे ह्या विधानाक घेवन आयज पोळें फुटलां. आयकात तेच्या विरोधात येयल्ल्यो खर प्रतिक्रिया. आनी आमी ताका सांगपाक सोदता, तुमी खंयची बेसिसाचेर हो स्टेटमेंट केला? तुमकां खबर आसा की एसटीचें पॉप्युलेशन कितलें आसा तें गोंयांत? एससीचें पॉप्युलेशन कितलें आसा तुमकां खबर आसा? तुमकां खबर ना जाल्यार तुमी स्टेटमेंट करपाचो न्ही. हो एक मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर जो आसा, तेणी एक स्टेटमेंट करचे पयलीं सगळे डिटेल्स त्यांनी व्हेरीफाय करून स्टेटमेंट करपाक जाय आसलो. आतां हो स्टेटमेंटाचो जो तेणी केला तो आमकां खूब हर्ट जाल्लें आसा आनी आमी तेजे नजर हाडून दिवपाक सोदता. एसटीचें पॉप्युलेशन 10.23 आसा, एससीचें पॉप्युलेशन 2% आसा. आतां 2% आनी 10.23 हेची तुका फरक कळना काय म्हणून आमकां अशें डावट येता की हेका खंय तरी शिकोवन धाडला गोंयांत, नाल्यार हो स्टेटमेंट तेच्या तोंडांतल्यान भायर सरलो कसो? तो स्टेटमेंट करचे पयलीं सीएमाक मेळलो म्हणटा, सीएमा कडेन डिस्कशन जाल्लें म्हणटा. आमकां असोय डावट येता सीएमान ताका स्टेटमेंट करपाक लायलो काय कितें? लास्ट 1.5 वर्स जालें आमी हे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक लागून मेहनत करता आनी हो प्रश्न जो आहा पळय स्टेट लेवलाचेर उरलेलो ना. कित्याक हो प्रश्न जो आहा पळय लास्ट 18 तारखेक जी पार्लमेंट सेशन जाल्लो आसा थंयसर सुद्दां हें सगळें कम्युनिकेशन पावल्लें आसा. आतां अशें म्हणूंक शकना की ही गजाल जी आहा पळय रामदास आठवले जो आसा ताका खबर ना अशें म्हणूंक शकना. कित्याक हें सगळें गाजलेलें आसा. लॉ एंड मिनिस्ट्रीक खबर आसा, ट्रायबल मिनिस्टराक खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार हो जो आसा अकस्मात हांगासर येवन स्टेटमेंट जो करता ता करूंक लायता आफ्टर 2 सक्सेसफूल कॉर्नर मिटींग इन चीफ मिनिस्टर्स एरिया. काँग्रेसींतल्या फुडाऱ्यांनी आठवलेच्या विधानाचो खरमरीत समाचार घेतला. हाचेर गोंयभर लोक पेटून उठतले हाची गवाय जोझफ वाझान दिल्या. जाल्यार आरक्षणाची संद हाचे आदी काँग्रेसीन दिल्या आनी काँग्रेस सदांच आरक्षणा वटेनच आसतली हेंवूय एल्विस गोमसान स्पश्ट केला. काल डॉक्टर रामदास आठवलेन उलोवप केलें. म्हाका दिसता हें ताणें बरे भाशेन स्टाडी करनासतना उलोवप केलें. हो गोंयकारांक पिश्यांक काडपाचें उलोवप केलें अशें म्हाका दिसता. जेन्ना एसटीचेर उलोवप करता आसतना तेणें बीजेपीच्या मोर्चाचे लोक आसा, मेंबर आसा तेंचे, तांकां घेवन ते कडेन म्हायती घेवन उलोवप करपाक जाय आशिल्लें. म्हाका दिसता आज हिंगा कितें तरी घोटाळो चलता एसटीच्या लोकांक त्रासान घालपाक, एसटीच्या लोकांक डिवायड करपाक. हाज्या पयलीं जर असल्या वर्गांक रिजर्वेशन दिवन पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवन दाखयल्लें आसा ते काँग्रेस पक्षान 33% रिजर्वेशन बायलांक दिलें इन द म्युनिसिपालिटीज, इन द पंचायत, तशेंच ओबीसी, तशेंच एसटी समाजाक आनी तशेंच एससी समाजाक. दीस इज बींग एन्जॉयड बाय ऑल दीज कम्युनिटीज इन द ग्रासरूट इन्स्टिट्यूशन्स, वेदर इट इज म्युनिसिपालिटी ऑर पंचायत. सो काँग्रेस पक्षाच्यान धोरण कितें आसतलें? शेड्यूल्ड ट्रायबांक फुडले वेंचणुकेंत रिझर्वेशन आसपाकच जाय. मुळात रिझर्वेशन हे कमकुवत घटकांक फुडें येवपा खातीर दवरता. आयज मेरेन हें काम काँग्रेसीन केलां हें फ्रांसीस सार्दिनान परतून एक फावट ठासून सांगलें. आयकात. As long as there is reservation for scheduled tribes in other states of India, why should Goa be deprived? गोंयांत कित्याक ना? इट्स ओन्ली गुड इनफ. तेन्ना आमच्या सरकारा कडेन मागता बेश्टेच लोकांक फुटोय नाकात. रिजर्वेशन जे सुरू जालां हे बारीक लोकांक वयर काडटा. आनी हो केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवलेन मारिल्लो यू टर्न. गोंय विधानसभेत एसटींक आरक्षण शक्य ना अशें काल ताणें सांगून सोडिल्लें. आयज ताणें माफी मागत आपलें विधान फाटीं घेतलां. और मेरे बाजू में जो कार्यकर्ता बैठे थे उन्होंने मुझे बोला नहीं. मैं बोला कि एसटी कम्युनिटी का पॉपुलेशन कम होने चाहिए.
शायद उनको यहाँ रिजर्वेशन नहीं मिल सकती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने भी अनाउंस किया है कि यहाँ 12% अगर एसटी कम्युनिटी है तो उनको विधानसभा में 4 सीटें मिलनी चाहिए। तो मुझे ये जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट किया था, लेकिन मैं उसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। और जब मुझे जानकारी मिली कि एसटी कम्युनिटी 12% गोवा में है, तो गोवा में अगर 12% एसटी कम्युनिटी है तो उनको विधानसभा में 4 सीटें तो जरूर मिलनी चाहिए। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, संदीप तुयेकार आणि संगीता ओली